फायल क्लियर करून पैसे दिवचे पडटा म्हणून विधान करपी आदलो आमदार मडकयकाराचेर FIR करचे म्हणून उत्तर गोंय सत्र न्यायालयाचे एंटी करप्शन ब्रांचीक निर्देश. एक्टिव्हिस्ट काशिनाथ शेट्टीन प्रकरण घेवन कोर्टात गेल्लो. मडकयकर केस ही सेड दॅट ही हॅज गिवन अ ब्रायब ऑफ 15 to 20 lakhs. आता तेणें जेन्ना म्हणलां दॅट इज टू बी इवन अ ओरल थिंग हॅज टू बी कन्सिडर्ड एज अ FIR एंड रजिस्टर्ड एंड चवकशी तुवें ते सेटिंगां करून तुका चवकशी करपाक मेळना. सो तातूंत ऑर्डर पास जाल्या की ताजेर FIR कर. ताणें जर खरें सांगलां जाल्यार तांकां घेवन यो, फट सांगलां जाल्यार ताजेर फॉल्स FIR जावंक जाय. सो क्लोज करतना समज ताणें ती क्लोज केली जाल्यार हेजेर 199 आनी हेतून आतां हें जावंक जाय FIR आनी तेजेर सगळी चवकशी जावंक जाय. कोणें कोणें तेजे कडल्यान खंयच्या मनशान पयशे घेतले. आमी एक CD प्रोवायड केले, तेतून आहा जाल्यार ताणें पळोवपाचें तें. मजगती EDCन परवाने घेवचे पयलीं सरकारी प्रॉपर्टी विकल्या वा लिजाक दिल्या 300 कोटीचे लुकसाण म्हूण शेटये कोर्टांत गेल्लो. EDCचेर FIR करची म्हूण कोर्टाचे CBIक निर्देश. EDCन ते फाट्यार 43 प्लॉट्स आशिल्ले, तेतून त्या प्लॉट्स तांणी ऑप्शन करपाक जाय आशिल्ले आनी गव्हर्मेंट हाका आशिल्ले. ऑप्शन करून तुवें ते प्लॉट तुका यूज करपाचे आनी ताजो धंदो करून इफ यू आर डुईंग दॅट वे देन तुवें 50% अमावंट तो EDCक दिवंक जाय. तसो लॉस. आनी एक 25 नंबर प्लॉट आशिल्लो, तो 25 नंबर प्लॉट SBIक आशिल्लो. तो A-B करून तांणी लोकांनी ते लिगल असिस्टंट आशिल्ले कोण तरी थंय एडवोकेट सगळ्यांनी मेळून तो प्लॉट आपल्या नांवार केलो. ते करून तांणी आज मागीर इट वॉज फर्स्ट डिसमीस बाय द स्पेशल जज ऑफ हे. देन इट वेंट टू द हायकोर्ट अलाउड इट. देन इट केम डावन आनी आतां परती ऑर्डर पास केल्या की तांच्या सगळ्यांचेर ते प्लॉटांचेर बीन FIR पास करप. दीज आर फ्रॉड्स, दीज आर मेजर फ्रॉड्स एंड स्कॅम्स. तांकां सगळ्यांक हाडूंक जाय, तांकां इन्वेस्टिगेट करूंक जाय. करना जाल्यार मागीर आमी फुडलो प्रोसिजर आमकां खबर आहा, आमी ते फॉलो करता सगळे प्रोसिजर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.